फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याच्या प्रकरणात मुखेल दुबावीत इम्पोर्ट एक्सपोर्टर इब्राहिमाची केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू बरोबर मीटिंग कोणे फिक्स केल्ली ताची चौकशी जावंक जाय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आदलो मुखेल म्हणयारो राजनान सरकाराचेर बाण मारला। नुस्त्याचे टेस्टिंग करूंक कितली लॅबां उबी केली म्हूण थंय फॉर्मेलिनाचे नुस्तें टेस्ट करपाचे कापासतात कोणाक आसा काय म्हूण सरकाराचेर दुबाव। फॉर्मेलिनाचे केशीत सरकार एक्सपोज जाला तो फिश माफिया नेक्ससाचेर। हे केशीत मुखेल दुबावीत फिश इम्पोर्ट एक्सपोर्टर मौलाना इब्राहिमाची निकतीच केंद्रीय वाणिज्य उद्देग मंत्री सुरेश प्रभू बरोबर गोंयांत आयिल्ले कडेन बसका जाली। तो नुस्त्या निर्गतदार संघटनेचोय अध्यक्ष। सुरेश प्रभू बरोबर ताचे बसकेचो फोटो सध्या व्हायरल जाला। कॅबिनेट मिनिस्टर, एफडीए डायरेक्टर आणि फॉर्मालिन इम्पोर्ट करपाचो माफिया हे डिस्कस करतात कशे फॉर्मालिन आमकां कॉन्फिडन्स दिवचें। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू गोंयांत अन्न उत्पादनाचेर संवसारीक दर्जाची प्रयोगशाळा उबारपाची घोशणा करून गेला। मात हे प्रयोगशाळेत टेस्टिंग करून कोण बसतलो? असल्या नुस्त्यांचे टेस्टिंग करपाची कोणाक कापासतात आसा काय म्हूण दुबाव। राजन सध्या गोंयचो आधार। The use of having the state of the art laboratory to fool whom? Ban करता, ना ban करता. If the laboratory is going to take tax to the laboratory 24 hours येवपाचा। फॉर्मेलिनाचे नुस्त्यांचे प्रकरण एक्सपोज केल्ली लेडी फील्ड ऑफिसराक एफडीएचे उंचेले पिट्टात। चोराच्या हातात चावी दिवपाचो खंय प्रकार। Having the state of the art laboratories and if your officers are threatened, whom are you trying to fool? फॉर्मेलिनाचे आयात नुस्तें तपासपाचे नवे वेवस्थेत सुरवातीकूच दुबावीत घटक मंत्री पावण्यार घुशिल्ल्यान ही वेवस्था प्रामाणीक चालीक लागपाचेर आतां सावनूच दुबाव। गोंयकारां मदीं वेवस्थे विशीं विस्वास तयार करपाचे सरकाराचे कथीत यत्नांक आनीक एक धपको। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। नुस्त्याच्या धंद्यात फिश ट्रेडर्सांनी वर्साक फक्त 12 लाखांची उलाढाल दाखयल्या म्हूण प्रुडंटान केल्ल्या एक्सपोजेची एफडीएन निमणे दखल घेतली। फिश ट्रेडरांनी वर्सुकी रिपोर्टात चुकीची म्हायती दिल्या ती सारकी करची म्हूण एफडीए संचालकान अर्द काडली। मजगती एफडीएन 33 फिश ट्रेडर्सांचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द केला। दिल्ले मुजती भितर ह्या ट्रेडरांनी म्युनिसिपालिटी ट्रेड लायसन्स एफडीएक दिवंक ना। हायकोर्टान गोयच्या एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीक वडीर काडली। रेंवकार पर्यावरण क्लियरन्साच्यो अटी पाळू वा ना पाळू EIAन ऑथॉरिटीक तांचेर नजर दवरपाची गरज ना म्हूण EIAन स्टँड घेतिल्लो। रेंवकारांचेर नजर दवरूंक वेवस्था उबी करपा खातीर EIA ऑथॉरिटीन संबंदीत अधिकाऱ्यांची बेगिनात बेगीन बसका घेवची म्हूण हायकोर्टान निर्देश दिल्यात। पर्यावरण मंत्रालया खाला आशिल्ल्या राज्य एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीन 2016 गोयच्या न्हंयांनी रेंव काडूंक रेंवकारांक कांय अटी घालून क्लियरन्स दिल्ले। EIA ऑथॉरिटीन घालून दिल्ल्यो अटी गुड्ड्याक मारून गोंयांत अंदाधुंद रेंव उसपप चल्ला म्हूण NGO रेनबो वॉरियर्सांनी प्रकरण कोर्टात व्हेला। मंगळारा केस आयली। थंय EIA ऑथॉरिटीन बाजू मांडटना युक्तिवाद केला तो असो। पर्यावरण क्लियरन्साच्यो अटी पाळटात वा ना ते ऑथॉरिटीक लागना ही जबाबदारी राज्याच्या मायन्स खात्याची। लायसनां दितना घाल्ल्यो अटी पाळटात काय ना ते पळोवप खण खात्यान। कोर्टाक EIAचो हो आर्ग्युमेंट मानवल्लो ना। रेंव काडपा खातीर दिल्ले क्लियरन्साच्यो अटी पाळटात वा ना ताचेर कशी नजर दवरपाची ती वेवस्था उबी करूंक हायकोर्टान EIA अधिकाऱ्यांक बेगिनात बेगीन संबंदीत ऑथॉरिटींची बसका घेवंक सांगल्या। कोर्टान EIA कडच्यान नवी एफिडेविट मागल्या। केस फुडल्या सप्तकात दवरल्या। Slamming Goa State Environment Impact Assessment Authority, the High Court has observed that the authority may not monitor sand mining in the state on day-to-day basis, but it cannot completely ignore the monitoring because law mandates the authority to prepare a half-yearly compliance report. The High Court, adjourning the hearing for next week, has directed the authority to file a new affidavit. With video journalist Sirish Kukalkar, Mukesh Kumar for Prudent. पाचवे ISLात FC गोवाचे पहिले होम मॅचीक फॅन्सांनी बरेपैकी रिस्पॉन्स दिलो। फॅन्स मोठ्या उमेदीन दबाजान मॅचीक पावले। बुधवारा मुंबई सिटी आड FC गोवाचे मॅची पयली पळयात हो फ्लेवर। Goa! Forza! Goa! Forza! Goa! I just don't think you understand. Oh, when he goes, we got crazy mad. We got Corominas.
सो तुम्ही दिलीप बाब तुम्ही खंय खंय वताले एफसी गोवाक सपोर्ट करपाक आनी कितें कसले लास्ट इयर आयएसएलएफ हांव फॅन अवॉर्डाक इंडियेक सेकंड येयलो. पुणे हांव पेशवा जाल्लो, गोंयचेंदी गेल्लो, मिल्खा सिंग जाल्लो. आयज हांव रेसलिंग जाणा तुमी रेसलिंग हय. तितून कोल्ड स्टोन जाला. सो स्टोन कोल्ड स्टोन कोल्ड आणि म्हाका अवॉर्ड गावल्लो आसा आणि हांव जिखलो आसा एफसी गोवा चॅम्पियन म्हणून. गोंयची गरमी इश्टोर आर्मी गोवा फोर्सा गोवा. आमचे प्लेयर देवले की कितें तो सपोर्ट डायरेक्ट बिसाइड फायर टू द स्टेडियम. शानदार शानदार आमचो मंदार शानदार शानदार आमचो मंदार. आगोले फुल्ला बायकडे ओय बायकडे ओय हुगो बॉल घाल गोरोकडे ओय भले 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 शबाय. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.